देवा तूं आमचो वडो, तुका बसोंक केला. देवा तुझा आमचो शिवो, जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो वडो, तुका बसोंक केला. देवा तुझा आमचो शिवो, जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापा पुताक आत्म्या, वंदन महिमा सासता. बापा पुताक आत्म्या, वंदन महिमा सासता. ते बरो दिसता म्हाका काडपा पडिंदो. सगळ्यांक तुमकां येवकार हे मिसांत. हे मिसां मेडिता लिगोर monteiro आनी बेर्ता सुआरीस monteiro हांचे पासत बेडिता. मागूं ह्या वेळार जाका मागणें चड गरज आहा तांचोय आमी उगडास करुया. बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत पेद्रूची दुसरी चिटी आमी आयज वाचता सुरू करता. अदीक भाग्यवंतपणान दिसान दीस आमी अदीक भाग्यवंतपणान वाडपाक तो आमकां उलो मारता. ध्यान आमचो इतलो मोग केलो आनी आमी हो जाबाब ताका दिवंक फाव. अदीक अदीक आमी भाग्यवंतपण आमचें वाडोवंक जाय. एकामेकाक पावोवंक जाय. आमी एकामेकाक आदार दिवंक जाय. हें भाग्यवंत पेद्रू आमकां सांगता. हें देणें मिसांत मागुया. आनी मिसाचो आमकां फाव तो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच ह्या फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यवंत सदांच कुवार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालाची विनंती करात. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, कुर्साच्या पिशेपणांतल्यान जेजू क्रिस्ताच्यो प्रमीत जाणवाय विचित तरेन तुवें भाग्यवंत जुस्तीन जे रोख साक्षाक शिकयली. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकोवणेन फसो नासतना भारतांत तीर रावंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटीची सुरवात. सिमांव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी धर्मदूत आमच्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या प्रामाणीकपणान आमचे सारको भावार्थ घेतलोल्यांक ही चीट बरयता. देवाक आनी जेजू आमच्या सुम्याक ओदीक ओदीक ओळखून
तुमकां ओदीक आनी ओदीक कृपा आनी शांती मेळूं. फावो ते पोरी जिवंक आनी ताची भोक्ती करूंक गरज तितलें आपल्या दिव्या पदवेन ताणें आमकां दिलां. मोहिमेवंत आनी श्रेश्ठ देवान आमकां आपयल्यांत आनी तांची जेजून आमकां ओळख दिल्या. ह्या आपल्या गुणांक लागून मोलाची आनी व्हडती देणी ताणें आमकां बासायल्यांत. हे पोरी, संवसारांतले कुसडेपण आनी फोटकिरी आशा सांडून देवाच्या सोयंबाची तुमी भागीदारां जातात. पूण ह्या खातीर सगळे उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें. भावार्था बरोबर सगूण वाडोवच्याक सगुणां बरोबर जाणवाय, जाणवाये बरोबर अल्पभोजन, अल्पभोजनां बरोबर तिराय, तिराये बरोबर भोक्ती, भोक्ती बरोबर भावा भयणी ताय बोलेपण आनी बोलेपणा बरोबर प्रिती मोग. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सगळीं बरोबर म्हणुया, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शरणा येता आनी सर्वेस्पराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. आमचो जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हज्या नांवांक तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आमचो जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आकांतान हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड करतलों. लांब आंवक दिवन ताका दादोशी करतलों. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलों. आमचो जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सगळीं उबीं रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेलोल्यांतलो मालगडो, दया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुलीं आमचीं पातकां. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. मार्क प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजू माय यादनिकां कडेन दुरशास्त्रान जाणट्यां कडेन ओपारींनी असो उलोवंक लागलो. एका मनशान दाकांचो मोळो लायलो, ताचे भोंवती आडो घालो, गाण्याक कोलंबी कांटयली, पाराव करपा एक गुपूर बांदलो आनी तो कुलवाड्याक कोंबड्याक दिवन आपूण पयशिले गांवांत गेलो. आनी काळ पावतूच मोड्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुलवाड्यांक लागचो घेवचो खातीर ताणें एका चाकराक ताचेशी धाडलो. ताणें ताका धरून मार दिलो, रिकामो परतून धाडलो. दुसरे पाळण्या चाकराक ताचेशी धाडलो.
आनी ताणी ताची तकली फोडली आनी ताका बेमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एकल्याक धाडलो आनी ताणी ताका जिवेशी मारलो आनी धाडलेल्या सबार हेरांक ताणी थोड्यांक बुडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले. म्हजे पुताक भियेतले अशें चिंतून निमाणो एकलोच उरलोलो ताका आपले चड मोगाचे पुताक ताणें शेकी तांचे शीन धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी एकामेकाक म्हळें, हो ताचो दायज येयात, ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मोड्या भायर काडून उडयलो. आतां मोड्याचो धनी कितें करतलो? येतलो, कुळवाड्यांचो नाश करतलो आनी मोडो दुसऱ्यांक दितलो. तुमी पवित्र पुस्तकांतलें हें वाचूंक ना बी? जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हांव सोरेस्परानूच घडोवन हाडूं तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. ते ताका गोड धरूंक सोदताले, कित्याक ताणें येवपार आपणाक लावन सांगलें म्हूण ते बरें समजले. पूण लोकांक भियेले आनी ताका सांडून गेले. सुमयाचें शिव वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. आयची वेपार आमी आयकुल्या. जेजू वेपार सांगता आनी वेपार आमी जाणाव फारिजियांक, धर्मशास्त्रांक आनी जाणट्यांक हांचे पासो ती वेपार ताणें घडली. कित्याक हे मनीस कितलोय बागेवन मनीस ताचेशी धाडलो जाल्यार ताका किरकोळ कोत्ताले. आमी व्हडले गांवांत, आमी संवसारांत आमी व्हडले, आमकां कोणाच्यानूच मांदार करूंक जायना. कितलेंय आमी वायट करूं, कोणाच्यान आमकां कांयच म्हणूंक जायना. आनी तो जेजू वेपार घालता. एका भाटकारा लागीं ताणें मोळो बांदलो आनी मोळो बांदून भिणान बांदून ताणें कुलवाड्या लागीं दिलो आनी पयसुल्या गांवांत गेलो. आनी वेळ पावतूच ताची फळां मेळपाचो आपणाचो वांटो दी म्हूण सांगपाक कित्याक धाडलो. ताणी ताका मारलो, दुसऱ्याक धाडलो, ताचोय ताका मार घातलो. तिसऱ्याक धाडलो, ताकाय मार घातलो. उपरांत आपणाच्या एकल्याच पुताक धाडलो. ताका भियेतले ते, म्हजो पूत भियेतले, पूण ताकाय जिवेशी मारलो. सांगूंक लागले, हो ताचो पूत, आमी ताका मारुया आनी आमचें हें मोळो आमचो करुया. कितें सांगूंक सोदता जेजू? जेजू सांगूंक सोदता, जायते प्रवादी धाडले, जायते. प्रवादी म्हणजे कितें? प्रवादी म्हणजे बरें आनी वायट कितें तें सांगता. आमी सगळीं प्रवादी भिणांत बांद बातिजमा उदेशी जेन्ना आमकां क्रिस्माचें तेल लायिल्लें तेन्ना 3 आमकां जबाबदारी दिल्यो. पयलें जावन आसा याज्ञीक, दुसरें जावन आसा प्रवादी आनी तिसरें जावन आसा कितें? राय, लिडर, क्रिस्तियन लिडर. पण प्रवादी जल्मांदूच बातिजमा दिवशी आमी प्रवादी जाले आनी जेन्ना क्रिस्माचें तेल आमकां क्रिस्माच्या दिसा लायलें तेन्ना सारकें आमकां ह्यो तिनूय जबाबदारी सारक्यो दिल्यो. पूण आवय बापूय आपणाच्या भुरग्याचो प्रवादी. भुरगीं तर बरें करतात, बाबा बाय बरें केलां तुवें सांगूंक जाय. वायट करतात, बाय केलां तें बरें न्हू, करिनाका पोतून. बाबा केलां तें बरें न्हू, करिनाका पोतून. कोणूय तो जावं, भाव भयणीक, भयण भावाक सांगता, आरे बरें केलें तुवें, तें केलां तें बरें न्हू, केलां तें बरें न्हू. म्हणटच हें सांगूंक जाय. बरें आनी वायट कितें तें सांगता तो प्रवादी. समजूया हांव जाणा ताणें वायट केलां म्हूण, हांव तोंड उगडिना, कितें जातलें? म्हाका भिरांत दिसता. म्हाका कित्याक पडा?
ताका जाय तें करून दी. कितें जातलें? कितें जातलें? वायट चडत वेतेलें आनी कितें जातलें? सारकें. देव एजेकियलाक सांगता, तुजें तोंड उगड, ओगो राव नाका. तूं तर तुजें तोंड उगडना, ओगो रावता, तुवें वायट करूंक ना तें, पूण ताचे वायटाचो गुन्यांवकारी तूंय, तोय आनी तूंय, कित्याक तुवें तुजें तोंड उगडूंक ना. भियेता आमी जायते फावटी, वायट वस्त पळयता तेन्ना भियेता, कितें म्हणटलो म्हाका, कितें म्हणटलो म्हाका, कितें म्हणटलो. म्हणटच प्रवाद्याचें काम हें. पूण प्रवादी धाडले देवान, जायते प्रवादी धाडले आनी सगल्यांनी चडशें तोंड उगडलें. पूण चडसो प्रवाद्यांक मार पडलो. चडशे प्रवाद्यांक मार पडलो भिणांत बांदूं. कोणें कोणाक आमकां जाय तें करूंक मेळना. जॉन बातिस्ताकूच कितें केलें तें पळयात भिणांत बांदूं. तो म्हणटालो, तूं तुज्या बाचे बायलेक घेवन आ तें सारकें ना हें म्हणटालो. आनी जेन्ना ही पाटी आहली बद्याची, हेरोद पादशाची, तो सांगता, तुमकां जाय तें मागात. आनी तें चेडूं आवयशी येता आनी जाता, कितें मागचें? जेवबाताची तकली माग. आनी तो हेरोद पादशाय ताणें म्हणलेलें, जायते मागात म्हणटच भणकोणीन धाडटा आनी ताजी तकली कापूंक लायता आनी एका बशयान घालून हाडटा विडांत बांदून. भणकोणीन पडलो तो, तितलेंच न्हय, तकली कातरची पडली ताजी. कित्याक? तो सांगतालो तूं कोत्ता तें सारकें ना म्हणून प्रवाद्यांक मार पडलो. शेवटी जेजू हो पार म्हणटा आमकां, जेजू आपणाचे एकलेच पुताक धाडलो. ताका भियेतेले एकलेच पुताक धाडलो, जो आंकवा मशीन जल्मलो आनी प्रवादी जालो. आनी तेन्ना सांगतालो, हें कोत्ता तें सारकें, हें कोत्ता तें सारकें ना. ताकाय मार घातलो. ताकाय म्हणल्या भाशेन कोश्टायलो आनी ताकाय कुर्सार मारलो भिणांत बांदून. पूण अशें म्हणटा, आतां मोळाचो दोनी कितें कोत्तलो? येतलो कुलवाड्यांचो नाश कोत्तलो आनी मोळो दुसऱ्यांक दितलो. तुमी पुस्तकांतलें वाचूंक ना बी, जो वातोर बांदप्यांनी, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो, तो जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जेजू कोणशाक संदीचो फातर केलो. आदले काळार बिल्डींग बांदता तेन्ना हें बिल्डींग घड उरपाक कोणशाक, कॉर्नराक स्ट्रॉंग फातर घालताले, स्ट्रॉंग फातर घालताले. आनीक जेजूक म्हणल्या भाशेन म्हणटा, कोणशा संदीचो फातर जालो. काबार जावंक ना, कोणशा संदीचो फातर जालो. तर आमी जें आमकां वायट दिसता तें आमी सांगूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या बाराबरच्यांक सांगूंक जाय. प्रवादी आमी सांगूंक जाय आनी एक भाशेन सांगून सुदारप आमचें जातलें. घेऊया C11, पेज नंबर 32, C11.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असली जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली दवरी आमच्या नखेचे जगात सर्वस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा बागयोन जुस्तिनान दिरादीक बळान राखलोलो गूट पावते परिसंबरमूक आमकां फोव करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर काळे आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे भक्तांच्या वाखाणणेन तुका महिमा मेळटा आनी तांचे कोश दोग तुजे पदवेच्या अजापाक परगडटात. जे दोयाडायेन तांचे भारताक लोकलोकीत उर्बा मेळटा आनी तांचे तिरावणेक धीर गोठाय फावो जाता. अशें क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं संकटाचे मरणा जिविताचे इस्पड्यान तूं ताका जैतिवंत कोत्ताय. देखून सर्ग आनी संवसार नवे गीत गावन तुका नमस्कार कोत्तात आनी आमी देवतांच्या दरबारा सांगाती निरोतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ परजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोंक सोसून आप कुशेंत पराधी जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेश परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण ही समरता आनी तू परवतेस तुझे परोक्षण करता. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सगळ्याची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेचे विस्तारले
पयशे बेचो उगडास कर अशें लेव आमचे भाग्यवंत बापा आनी फिलिपनेरे आमचे गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितमोगान सोपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान अंतरून गेल्यात ते आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुती अंतरल्या सुमेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अश्व्यांक भाग्यवंतांक वा मरेद्याचे माई संगाती भाग्यवंत जुजय जपती भाग्यवंत दोत्ता भाग्यवंत जेवाच आयज सोरी काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासना जिवितां आमकां वांटो दिता सांगाता. तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरी आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवाचो उदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. सोमेस्तांचे मागणे सोमेस्तांचो बापूय आमी हे वेळार हांगासर एकठांय जाल्या. हेच बापाक उलो मारून आमच्या आपा म्हणुया. आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्र आयज जाताली आनी आमची चुकल्यार सुटा कशी आमची पातळां वच आनी आमकां तांतयान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार. द्वेगळ युतां सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अत्रेकतले आमकां जुदार काकुती सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजसत्ती फोडी आनी महिमा तुजी सासनांच्या आसा. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तुज तेका एकोडान सांबाळ. तूं जेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पड्यात त्या शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीचे जेवणाक आपयल्यात ते सुभागी. सोम्याक ते म्हज्या भितर येवंक म्हाका फावना आनी एकवटो हात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान पडोवपाचें, पवित्र गोश्टान म्हाका घट करात, तूं बऱ्या जेजू चिदान म्हाका तुज्या दयांनी तूं म्हाका हाली पळय, वेगळो सोडून कधीच दिवं नाका, वायट दुस्मानाकडलो तूं म्हाका पाठाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय, तुजे सोशी तूं म्हाका पळय, भक्तां सांगाती तुका पचांच्या. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर्गीच्या काळांत तुवें आमकां दादोशी केलें, बागेवन जुस्तीन रोगसाख्याचें शिकोवण पाळून आमी घेतलेल्या देण्या खातीर तुका सदां काल दिन वासूंक आमकां कृपा दी म्हूण काल ते फुडें मागता, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मी सोंपलें. देवाची ओडोरकार. पाळून घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25.